नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार विषय आसा तो मायनिंगाचो आनी प्रश्न मातसो विचित्र आसा की आमचे राजकारणी आमचे कडेन मायनिंगाच्या विशयाचेर खरे उलयतात काय फट उलयतात. 3 मानेस्त आमचे बरोबर 4 मानेस्त आसपाचे, चवथो आसपाचो भारतीय जनता पक्ष. आमी फाटले 2 दीस भारतीय जनता पक्षाच्या पॅनलिस्टाक ह्या डिबेटाक येवचो म्हण जितले जाण आमकां खबर आहा तितले जाणांक फोन केलो. कांय जाणांनी येवपा मेळना म्हूण सांगलें, कांय जाणांनी येवपा सारकें कांय ना म्हूण सांगलें, जाल्यार कांय जाणांनी गोंय भायर आहा म्हूण सांगलें. सो म्हजे बरोबर 3 जे पॅनलिस्ट आसात तांची वळख करून दिता आनी मागीर आमी ह्या विशयाचेर भासाभास सुरू करतात. पयले आसात काँग्रेसीचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन सुनीलबाब कोटणकर, स्वागत. दुसरे आसात म्हजे बरोबर गोवा मायनींग पिपल्स फ्रंटाचे कन्व्हेनर पुती गांवकर, स्वागत. आनी तिसरे आसात म्हजे बरोबर गोवन वार्ताचे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डंट पांडुरंग गांवकर. पुती बाबा, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. इतले दीस आतां एजिटेशन चालू आसा. प्रश्न हा की आमकां जे सरकारी पातळी वेल्यान सांगतात खरें सांगतात काय फट सांगतात आनी तुमचो अनुभव कितें? विशय असो आसा की जेन्ना आमी 1 जुनाक 2018 जी जाहीर सभा घेतली आनी ते जाहीर सभेत विशय कसो सॉर्ट आवट करूंक शकता गोंयच्या मायनीचो हो विश्लेशण करून सगळ्या पॉलिटिशियन्स आशिल्ले, निलेश बाब काबराल ते मिटिंगेन आशिल्लो आनी बाकीचे सगळे आशिल्ले आनी सगळ्यांनी एक्सेप्ट केल्लें की एमेंडमेंट इज द ओनली सोल्युशन्स टू MRD एक्ट आनी गोवा दमन एंड दीव मायनींग कन्सेशन एबॉल्युशन एक्ट 1987. आनी सगळ्यांनी सांगलेलें की हें सोल्युशन आमी करपाक जाय आनी तें सोल्युशन करपा खातीर गव्हर्मेंटान म्हणजे स्टेट गव्हर्मेंट जो आसा ताणें मान्यता दिल्ली आनी असेंब्ली तसो ठरावय पास करून घेतलेले, युनानिमस रेजोल्युशन घेतलेलें आनी हें युनानिमस रेजोल्युशन दिल्ली धाडलां अशें म्हणून आमकां इन्फॉर्मेशन दिल्ली. आतां हें एमेंडमेंट जाल्या नंतर एमेंडमेंट प्रपोज करपा खातीर जें रेजोल्युशन दिल्ली धाडलेलें, जर हांव जेन्ना 3 फावटी आतां पर्यंत दिल्ली गेलो तेन्ना अशें लक्षांत येयलें की जो तेजो पाठपुरावो करपाक जाय तो ज्या पद्दतीन करपाक जाय त्या पद्दतीन जावंक ना अशें म्हाका दिसपाक लागलें. ज्या पद्दतीन एश्युरन्स दिल्लें मागीर तो BJPचो अध्यक्ष आसूं किंवा खासदार आसूं, हेंच्यांनी क्लियर कट सांगलेलें की आमी ऑक्टोबर एंड किंवा मागीर नोव्हेंबर एंड म्हणून पारलें आमी हेका सोल्युशन हाडटात आनी आजून पर्यंत सोल्युशन ना. गेले 3 म्हयने फायल मायन्स मिनिस्टरा कडेन पेंडींग आसात विथआउट प्रोपोजल. म्हणजे 29 तारीख पर्यंत जेन्ना हांव दिल्ली आसा, 29 तारखेक हांव जेन्ना मायन्स मिनिस्टराक मेळ्ळो थोमाराक, त्या वेळार ताणें सांगलें फायल हमारे पास आहे आनी ताचेर डिसिजन कांय घेयना. सो आमकां सरळ शिंगलायतात. डेफिनेटली, कारण क्लियर विशय आसा. जर खरेंच तुमकां रेजोल्युशन्स करून तुमच्या मनात जर खरें करपाचें आशिल्लें जाल्यार येन्ना रेजोल्युशन करून क्लियर जावपाक जाय आशिल्लें. कारण अशें सांगूंक शकना ते आज वयर काँग्रेसचें गव्हर्मेंट आसा म्हणून आमी करूंक शकना. दोनूय कडेन तुमचेंच सरकार आसा, सेंट्रलाकय BJPचें सरकार आसा आनी हांगाय तुमचेंच सरकार आसा. आनी तुमी रेजोल्युशन इवन काँग्रेसीन युनानिमस रेजोल्युशन थोडे तरी तेंचे विरोध आसतना सुद्दां युनानिमस रेजोल्युशन घेवन तेंच्यांनी पाठपुरावो करून लोकां खातीर तेंच्यांनी क्लियर करून घेतलें. आमी आमचो पाठिंबो आसा म्हणून सांगलें, तुमी हें करात, एमेंडमेंट करून हाडात, क्लियर करात म्हणून सांगलें. सो तुमची नक्की भुमिका कितें? कारण विधानसभे भितर तुमच्या आमदारान तेंको दिलो, पण विधानसभे भायर जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना कितलींशींच तोंडां जाल्यांत आनी कितल्याशाच तोंडांतल्यान काँग्रेस उलयता. वॉट इज युअर फॉर्मल ऑफिशियल भुमिका? म्हाका दिसता विधानसभेन सुद्दां आमचे काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांनी जी भुमिका घेतल्या ती भुमिका काँग्रेस पक्षाची क्लियर भुमिका जाल्ली आसा. कित्याक हांगा गोंयकाराचो हिताचो प्रश्न आसा. मायनींग बंद जाल्ले कारणान लाखांनी फॅमिलीज लोक रस्त्यार येवपाची आज परिस्थिती आयल्या आनी हे जे खातीर म्हाका तरी दिसना की कितलींशींच तोंडां जाल्या आनी कितलींशींच डिफरंट ओपिनियन जाला. आमच्या आमदारांनी इवन हांव आमच्या सिनियर लिडर्सा कडेन उलयल्लो 2 दिसांक हे टॉपिकाचेर मायनिंगाच्या, जाल्यार ते सुद्दां आमचो स्टँड सामको क्लियर आसा की BJPक आज जर जाय आसलें जाल्यार BJPन मार्च 2017 जेन्ना सुप्रीम कोर्टाच्यान ऑर्डरींच्यान आनी मायनींग बंद जाली फायनली आतां रिन्यू केल्ली लीज, ताजे मागीर आज कितले म्हयने जाले? 8 म्हयने जाले. हे 8 म्हयन्या पर्यंत पार्लमेंटाची कितली सेशन जाली? हे सेशना मदीं जर सरकार खरेंच सिरियस आसलें जाल्यार एक ऑर्डिनन्स तरी काडटले आसले आनी टायम गॅप अरेंजमेंट म्हणून चलयतले आसले. कित्याक ऑर्डिनन्स म्हणटा तो 2 सेशनाचे मदीं कितेंच जर इमर्जन्सी सिट्युएशन येत जाल्यार ताचें सोल्युशन म्हणून ऑर्डिनन्स काडटात आनी सबसिक्वेंटली एमेंडमेंट करपाक. आनी असो म्हाका दिसता BJPक सुद्दां इतलें बरें आसलें की ऑपोजिशन काँग्रेस पार्टी जी इजिली खंयच्याच टर्म्स एंड कंडिशनाचेर BJP कडेन अग्री जायना ती गोंयच्या लोकांचो आनी मायनींग डिपेंडंटाचें हीत लक्षांत दवरून
सरकाराक सांगलें की तुमी फुडें सरा, एमेंडमेंट करा, काँग्रेस पार्टीचो संपूर्ण पाठिंबो आसतलो म्हणून. पण आज जे लक्षान आमचें येता ती BJP आनी BJPचे जे लिडर्स गोंयांत आसा ते मायनींग डिपेंडंट्सांक, मायन ओनरांक, मशीन ओनरांक, बार्ज ओनरांक, ट्रक ओनरांक हांकां सगळ्यांक मिसलीड करतात. आज कितलेशेच म्हयने जाले तांचे कडल्यान आतां गांवकार बाबांनी जशें सांगलां तशें कसलोच तांचे ते म्हणटाना आमी फॉलोअप करता, आमी हें करता तें करता. म्हाका याद आसा 2012 जेन्ना मनोहर पर्रीकारान मायनींग बंद केलें कंप्लिटली आनी ही वॉज ऑन रिकॉर्ड की कोर्टान बंद करूंक ना म्हणून, आपणें बंद केलें म्हणून. ताजे मागीर जेन्ना पब्लीक एंगर जालो आनी जेन्ना मायनींग डिपेंडंट लोक रस्त्यार आयले, बोवाळ जालो, मागीर 2014 लोकसभा इलेक्शनां लागीं पावलीं तेन्ना मनोहर पर्रीकारानूय त्याच प्रमाणे भाजपाचे वेगळे वेगळे लिडर जे मायनींग बेल्टांच्यान येता हांच्यांनी हांगा तुमचे सुद्दां मंचार ह्या प्रुडंटाच्या, हांव सुद्दां तेन्ना डिबेटीक आसलो, तांच्यांनी क्लियरली सांगलेलें की सेंटराक काँग्रेस गव्हर्मेंट आसतना ते आमचे कडेन कॉपरेट करना म्हणून आमकां डिफिकल्टी जाता. सेंटराक जर भाजपाचें सरकार येत जाल्यार आमी ते मायनिंगाचे प्रॉब्लेम रोखडे सोडयतले. आज म्हाका दिसता 5 वर्सां जायत आयल्या हें सरकार जे सेंटराक आसा नरेंद्र मोदीचे अंडर BJPचें तें घरा वचपाचो वेळ आयला, तरी आसतना हांचे कडेन 5 वर्सां प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जमना. पण खंय दिसता प्रॉब्लेम हो, आनी ही 2 पानां 2 तोंडां 3 पानां कित्याक करची पडटा? म्हाका दिसता सेंटर जेन्ना MMDR एक्टान तेणें दुरुस्ती केली की देशभरातले मायनी ऑक्शन करचे म्हणून, थंयच सगळें प्रकरण फसलें. तेन्नाच स्टेट गव्हर्मेंटान आपली केस थंय मांडपाक जाय आशिल्ली की गोंयचें प्रकरण जें आसा, गोंयांतले मायनी जें आसा तें एक वेगळें प्रकरण म्हणून हाताळचें म्हणून. आनी ना अशें ना, CRZ प्रकरणांनी आमी पळयल्लें आसा. गोंय, केरळ, मुंबई हे स्पेशल केसीस म्हणून हेंच्यांनी परत परत अमेंडमेंट केल्ली आसा CRZ कायद्यान. तशी गोंयान जर मागणी केल्ली पयलींच्यान जाल्यार MMDR एक्टान आतां अजून सुद्दां करूं येता. तो जर पती बाबा खबर आसतलें 87 सुद्दां तो एक्ट जर आमी धरलो तर तो तरी सुद्दां आमकां 37 पर्यंत सुशेगाद मायनी चलोव येतात. सो काँग्रेस सुद्दां 70 समज गोंयान आशिल्ली, तेंच्या कडसून जावपाचें नाशिल्लें अशें सिच्युएशन आतां सद्या जाल्लें आसा. जर BJP कडेन जायना जाल्यार तेंच्या कडेन आणखी जावपाचें काँग्रेसी कडेन. BJP कडेन कित्याक जायना अशें दिसता? BJP कडेन जायना राज्यांत आनी इतल्या केंद्रांत सरकार खातीर आसतना BJP कडेन जायना इतल्या खातीर की सेंट्रलाच्या लिडरांची तेंची पॉलिसी ठरलेली आसा म्हणून ते म्हाका दिसता हांकां दाडेक धरिनात. नाजाल्यार सुनील म्हणटा तसो 2012च्यान ते सांगत आसात की आमी सेंट्रलाक येयल्यार करतले म्हणून. आज 5-6 वर्सां जावन गेली न्ही तेका. ताच्या उपरांत हेंच्यांनी केन्नाच हांकां सेंट्रल गव्हर्मेंटान गोंयांतल्यो मायनी गोंयच्या फावरान रिजल्ट दिवपा खातीर किंवा गोंयच्या फावरान कितें तरी करपा खातीर आजून मेरेन कांयच केल्लें ना. कितें म्हणटात? माझ्या म्हणणें इतलेंच आसा की जो पांडुरंग सांगता तें बरोबर न्ही. कारण सुप्रीम कोर्टान अशें खंयच म्हटलेलें ना की तें ऑक्शन करून दिवचें म्हणून. उलट सुप्रीम कोर्टान अशें म्हटलां की इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट टू डू इट ऑन ऑक्शन बेजीस. आतां तातूंतल्यान रस्ते काडपाक खूब आसात, काडपाक मेळना अशें न्ही, पूण पॉलिटिकल वील जाय काडटलो जाल्यार. कारण हांगा कशें आसा, ह्या सरकाराकच तो विशय करपाचो ना आनी करपाचो ना म्हणून सुप्रीम कोर्ट हो आधार घेवन फक्त लोकांक mislead करता. एक प्रश्न आहे, करपाचो ना कित्याक? कारण ताका वेस्टेड इंट्रस्ट आसा. कारण हांगा जे म्हाका जें दिसता आनी जो सगळें जर सिच्युएशन पळयलें जायत रियलायज जालें जायत जाल्यार हांकां अडानी, रिलायन्स, जिंडाल अशा व्हडल्या व्हडल्या पार्टींक गोंयांत ऑक्शनीक हाडपाचें आसा. एक गजाल जे खूब जाण हांव मुद्दाम तुमकां प्रश्न विचारता कारण खूब जाणांची तकलें दिसता की ऑक्शन जर जालें जाल्यार राज्याक भरपूर पयसो मेळटलो म्हणून. कोण येतले हो वेगळो भाग. हो जो मुद्दो आसा की राज्याची भरभराट जातली म्हणून ऑक्शन जालें जाल्यार तो तुमी कसो कावंटर करता? कावंटर म्हणजे ऑलरेडी केंद्र सरकारानूच कावंटर केल्लो आसा. हांवें करपाची गरज ना. केंद्र सरकारान जितली आतां पर्यंत ऑक्शन केल्लीं आसा तातूंतले फक्त 3 मायनी चलतात. फक्त 3 मायनी. बाकीची ऑक्शन जी आसात ती घेवन दवरलेली आसात. तेंचेर बंधन ना केन्ना सुरू करपाचें ती. आनी दुसरो मुद्दो असो आसा की देशांतल्यो 288 मायन्स ज्यो आसात त्यो 2020 सोंपतात. जो लेटेस्ट मायनींग कॉन्फरन्स जालो ऑल इंडियाचो 1-2-3 म्हयन्या पयलीं तातूंत मायन्स मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हॅज ऑन रिकॉर्ड की ऑक्शन इज नॉट फिजिबल आनी तेका लागून आमी कितें तरी वेगळी रचना करपाक जाय. आनी जें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जें आसा तें अशें आसा की ज्यो आतां ज्यो 288 मायनी ज्यो बंद जावपाच्या 2020 तेंच्या खातीर कितें तरी अमेंडमेंट करून तांकां 20 वर्सां एक्सटेंशन दिवपाचें असो सद्या विचार थंय चालू आसा अशें म्हाजें इन्फॉर्मेशन. हांवें तेच म्हटलें की करूं येता न्ही त्यो गजाली. गजाली करपाक आतां कांयच करपाक जायना. फायदो गोंयांक चड जातलो. हे जर जालें न्ही जाल्यार आमकां गोंयकारांक बरें पडटलें तेजें. हांगा विशय वेगळो आसा. गोंयचो विशय कितें आसा? गोंयचो विशय ऑक्शन हे जावंक शकना कारण
सरकारान बाय फोर्स ऑक्शन सुद्धा जरी केली जायत लिटिगेशन जाल्यार गोंयच्यो ज्यो मायनी आसात गोंयच्यो मायनी ह्यो कन्सेशन अजून पर्यंत सुप्रीम कोर्टान केस पेंडींग आसा ती कन्सेशन काय लीज हेजेरच अजून डिस्प्यूट आसा म्हादेव साळगांवकाराची जी केस आसा ती अजूनही हायर बेंचाचेर आसा बरोबर आणि तातूंत एक क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा की एबॉल्युशन एक्टा खातीर घातली मागीर ते एबॉल्युशन एक्ट येयला पण पयलींची जी केस आसा की कन्सेशन कॅनॉट बी टर्म्ड एज लीज हें जजमेंट आसा न्ही सुप्रीम कोर्टान क्लियर जाल्लें आसा जजमेंट आणि जेन्ना अशी परिस्थिती आसता तेन्ना जर फाल्यां ऑक्शनींग केलें गोंयच्यो ऑक्शन केन्ना जाता म्हणजे ऑक्शन सुरू जाली खंयच्यान कोल ब्लॉक जे आसात थंयच्यान सुरू जाली आतां कोल एक कोल ब्लॉक म्हणजे गोंया सारकी 2-2, 3-3 गोंया एक कोल ब्लॉकाची थंय ऑक्शन फिजिबल आसा कारण व्हडलो ब्लॉक आसा आमच्यो मायनी 1 किलोमिटर 2 किलोमिटर स्क्वेअर किलोमिटर आमचे मायनी जर ब्लॉक करपाक गेले 3-4 ब्लॉक सुमार केले सुद्धा जायत जाल्यार भितर वेजिटेशन आसा विलेजीस आसा आमच्यो ते खंय घालतले तुमी हो एक सोशल इश्यू येतलो पूण त्याच बरोबर आमची जी कन्सेशन असल्या कारणान प्रॉपर्टी रायट बेसिकली म्हणतात की जो पोर्तुगीजाच्या काळासान चलत आयिल्ल्यो ज्यो मायनी आसा एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी रायट आसा तांची एक तर प्रॉपर्टी रायट आहा दुसरी म्हणजे ताची एक स्वताची एक इकोसिस्टम तयार जाल्या ते तो वेगळोच जर सुप्रीम कोर्ट आता कशें आसा प्रमोद पळय एक लक्षात घे आमचे हितून आमी रोड रस्ते वायडन करतात हांगा घे खोर्ले घे म्हणजे माझी माहिती खातीर सांगता तुका म्हाका माहिती आसा म्हणून सांगता तुका खोर्लेत अशीं घरां आसात जी मागीर बांदल्यात रोडाचें एक्सटेंशन जावचें मागीर बांदल्यात तांकां ऑक्युपन्सी दिता आसतना तेंचे कडेन एफिडेवीट घेतला की आमी जेन्ना जर रोड वायडन जालो जाल्यार आमी ती घरां मोडपाक आमचें कांय ऑब्जेक्शन ना ती आज घरां लिटिगेशन करून रोड वायडन जायना जर अशा गोष्टी असताना जर वायडन जायना आणि जेन्ना माझी प्रॉपर्टी स्वताची ओन प्रॉपर्टी फाल्यां जर कोणी ऑक्शन घेवपाक येयलो आणि जर ऑक्शन केली जाल्यार हांव लिटिगेशनाक वयतलें एम्प्लॉयर आणि फुडें 10 वर्सां गोंयच्यो मायनी स्टार्टच जावच्यो ना तुम्ही बेसिकली म्हणतात की गोंयच्या मायनीक जो इतिहास आसा तो इतिहास जर पळयलो जाल्यार देशातल्या बाकीच्या मायनीच्या हाजेर तांगेली तुलना जावपाक शकना शकना ना हे त्यांच्या मता कडेन समज आसा हांव ते म्हणटात तशें की जमनी दिल्ल्यो आहात ज्या लोकां कडेन आमच्या गोंयकारांच्या नांवार आहात पळय त्यो पयलीं काडचे पडले ना विड्रॉ करचे पडले ते खंय जाला ते जावना न्ही आमच्या जावना आमच्या कडेन तेंचो तो एक सो बेसिकली ऑक्शन हे खंयच्याच परिस्थिती भितर feasible वयतलेच दुसरे जाली जाल्यार कोणाचेर ते मायनी बेगीन सुरू करपाची बंधनय आसपाक शकना सो एक गजाल तुमकां दिसता की काँग्रेसीन लोकांच्या दृश्टिकोनांतल्यान चड नेट लावपाक जाय पळय ही जर आतां सगळ्यो जर टॅक्निकल आनी लिगल जर गजाली लक्षात घेतल्यो कन्सेशनाच्यो लिजाचे डिफरन्स गोंया भायल्या स्टेटींनी आसलेली सिनारियो आनी गोंयचो सिनारियो इज नॉट सेम आमी ते कंपेर करूंक शकना कित्याक ताका जॉग्राफिकलूय हीच आसा सोशल हीच आसा आनी लिगलूय हीच आसा तर ह्यो जर सगळ्यो परिस्थिती लक्षात घेतली जाल्यार MMDR एक्ट हो एमेंड करून रिट्रोस्पेक्टीव इफेक्टांच्यान म्हणल्यार जर 87च्यान जर अप्लाय करीत जाल्यार म्हाका दिसता 2037 पर्यंत एटलीस्ट ह्या प्रॉब्लेमाक सोल्युशन येतलें कित्याक आतां जशें म्हणटा की ऑक्शनाक गेले परत लिटिगेशन जातली आनी गोवा जॉग्राफिकली सुद्दां ल्हान असल्या कारणान एक बारीक एग्जाम्पल दिवचें म्हणल्यार आमी पळयल्या की जो जुवारीचेर ब्रीज येता तो दिलीप बिल्डकॉन म्हणून एका कंपनीक टेंडर गेला तरी ही इज द सक्सेसफूल बिडर ही इज वर्किंग ओवर देर तांच्यांनी आपले लेबर ट्रक मशिनरी क्रेन्स सगळ्यो आपल्या स्टेटींतल्यो हाडल्या हें खंयच्याय गोंयकारान पणजेच्यान मडगांव वता आसतना वाटेर दिलीप बिल्डकॉन म्हणून बरयल्ले ट्रक तांचे बारीक बारीक रिक्षा सुद्दां पळोवची सामान व्हरता पळय ती सुद्दां तांच्यांनी आपले मध्य प्रदेशांच्यान खटाऱ्यो सगळ्यो गाडयो हाडल्या आनी ते आपले वापरता तांच्यांनी लेबराच्या पदान सगळे भायले हाडल्या चुकून कोण गोंयकार एम्प्लॉय केले आसतले तर ही परिस्थिती केन्ना जाता जेन्ना व्हडली कॉर्पोरेशन्स किंवा व्हडल्यो कंपनी गोंया भायल्या स्टेटींतल्यो आमी हाडून गोंयान तांकां धंदो दिता तांकां बिझनस करपाक दिता तेन्ना ही परिस्थिती जाता तर सिमिलर परिस्थिती जातली जर व्हडली मायनींग कॉर्पोरेशन जायली आनी जशी आमी आतां म्हणला जर एक 10 वर्सां तांच्यांनी डिसायड केलें कित्याक 50 वर्सांक लीज आसा न्हय आमी एक्सट्रॅक्शन 10 वर्सांनी करुया म्हणून जाल्यार ते 10 वर्सांक आमचे गोंयचे भुरग्यांनी कितलेशेच हजारांनी ज्यो फॅमिली रस्त्यार येतल्यो तांची परिस्थिती कितें आसतली हाजेर सरकाराचो स्टँड कितें आसतलो पण एक जर आतां गजाल आमी लक्षांत घेत ती म्हणल्यार आज तुमचे डिबेटीकूच BJPचो कोणूच स्पोक्सपर्सन किंवा कोणूच MLA ऑर रिप्रेझेंटेटिव्ह ना येवन तांच्यांनी दाखोवन दिला की हे गजाली बद्दल तांकां सिरियसनस तर नाच पण मायनिंगा बद्दल तांचे कडेन सोल्युशनूय ना एक गजाल हो जो मुद्दो हा की भारतीय जनता पक्षाचे जाला कितें सिरियसनेस ना विशय कळना Solution काय ना. दिल्ली वचून तो मांडपाक भंय दिसता काय पर्रीकार एकटोच मांडपाक शकता बाकीच्याची उतरां फुटनात की जाला म्हणून त्यांच्यानी ते फाटल्या विकांची मिटींग जाल्ली मुख्यमंत्र्या वांगडा 2 दिसां पयलीं विनय तेंडुलकर मेळ्ळो म्हाका
त्याला त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे की आम्ही सीएमाक सांगला म्हणतात ती की एक शेवटची हे म्हणून लास्ट चान्स म्हणून त्यांनी डायरेक्ट पीएमाकडे उलोवचें म्हणून त्याच्या उपरांत एक पिक्चर क्लियर जातलें हे तांकां दिसता त्यांच्या हेजे लेवलाचेर. दुसरें तुमी म्हटलं ते बीजेपी येणं तें कारण आसा कारण तांकां कळ्ळें तें जायना म्हणून आपल्या कडेन तें सुटना म्हणून हो प्रश्न. आणि उलोवपाक जें जाय हय. तें दुयेंत आसून सुद्दां पर्रीकारानूच उलोवपाचें बाकी आनी कोण ना बीजेपी असोच अर्थ जालो न्ही नाजाल्यार आतां हेंचे तशें सगळ्या जाल्यार दोनूय नॉर्थ गोवाचो आणि साऊथ गोवाचो खासदारान राजिनामो दिवपाचो. मायनिंग अफेक्टेड पीपल जे तांचे कडेन आसा जर ह्या लोकां जमाना वांगडा आहे. सगळ्यांनी वचून दिल्ली मेळत आशिल्ले न्ही लिडरांक तशें कोण कित्याक करना ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन सगळे वचूं येताले थंयसर हो विशय दसाच लावंक येता आशिल्लो तेंचे कडेन पूण ते करिनात. सो खंय तरी कितें तरी बीजेपी म्हाका दिसता अंडर ह्या प्रेशर आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. बीजेपी अंडर प्रेशर आसात बट बीजेपी इज अंडर प्रेशर ऑफ सम वेस्टेड इंटरेस्ट बिग कॉर्पोरेशन. एक पॉलिटिकल पार्टीचेर लोकांचो सोडल्यार आनी कसलो व्हडलो दबाव येवपाक पण म्हाका दिसता जी पॉलिटिकल पार्टी वेस्टेड इंटरेस्टांचे जे कॉर्पोरेट हावजांनी आसता आनी थोडी जी कॉर्पोरेट हावजीस असले पॉलिटिकल पार्ट्यांक पोसता ते पॉलिटिकल पार्टीक म्हाका दिसता पब्लीक प्रेशर लागचो ना तांकां कॉर्पोरेटूच प्रेशर लागतलो आनी जो तांचेर आज पडला हें सारकें दिसता कित्याक लाखांनी लोक जे आज सफर जाता गोंयांत. म्हाका सांग इतलेंच हांव म्हणटा की बीजेपीन एटलिस्ट हे भुरग्यांक लोकांक गोंयकारांक क्लियर करूंक जाय आसलें बाबा पिक्चर की आमी हे गजालीन फेल जाल्या आमी तुमकां हेल्प करूंक पावना तांकां एटलिस्ट अल्टरनेटीव विचार करूंक मेळटलो आसलो. आज कितलो वर्सां जालीं लोकांक हँगींग दवरले हांच्यांनी. तुमचो खरेंच अनुभव कितें आहा की आतां परत मुख्यमंत्र्यान प्रधानमंत्र्याक फोन करून उलोवचें इतली मेरेन हें प्रकरण पावलां. गोंया भितर भारतीय जनता पक्षाचो असो एकूय लिडर ना जो दिल्ली वचून धडाडीन हो विशय धसाक लायतलो. कारण मनोरान कोणाक तयारच करूंक ना हो मेन प्रश्न आसा. जे कोण उलोवपी आसात तांकां पयलींच मोकळे करून दवरल्यात आनी आज आपले स्वताचेर आपली परिस्थिती आनी ओडून घेतलेली आसात. आज कशें आसता विशय पयलीं एक कळपाक जाय आनी तो विशय कळ्ळ्या नंतर तूं कोणा कडेन तरी मांडटलो. हायर ऑथॉरिटी कडेन जेन्ना तूं मांडटलो तेन्ना तुका त्या विशयाचो सामको 100% अभ्यास आसपाक जाय. बरोबर. तें जो पर्यंत तूं कोण करिना आनी व्हील कोणाक ना करपाचें जाल्यार तें जावचें ना. म्हणून तें आतां कशें आसा आमचो अध्यक्ष आसा. अध्यक्ष फक्त म्हणटा आपूण मिटींग अरेंज करता. तो खासदारय आसात एक्चुअली ताणें कितें करपाक जाय आशिल्लें दे कॅनॉट ब्रिंग द प्रायवेट बील हाडूं शकताले प्रेशर पार्टीचेर. 3 खासदार आमचे बीजेपी सरकाराचेर जर प्रेशर हाडूं शकना जाल्यार वॉट फॉर दे आर ताणी प्रायव्हेट मेंबर्स बिल सुद्धा घालपाचे कितें करपाक लोकांचे शांताराम नायक बाबडो कितें आसो ताका 0 ओवर असो हिरो कित्याक म्हणटाले निदान तो विशय तरी काडटालो. कसलेच लोकांचे विशय जे आसा पळय ते काडपाची कॅपेसिटी आसूंक जाय आनी तितले व्हील आसूंक जाय. नाजाल्यार थोड्यांचें कशें आसा थोड्यांचें प्रॉब्लेम म्हणजे आतां लक्षांत येता अशें ना पार्टी आमकां कितें म्हणटली म्हणजे जें आतां आसा तें वयतलें कितें पार्टीन आमी कितें उलयलें जाल्यार हो भंय हांकां चड आसा कारण कॅपेसिटी ना. राजू शेट्टी सारको शेतकऱ्यांचो लिडर एकटोच आसा तो हेतून लोकसभेत आनी पार्टी म्हणून एकटोच आसा तो शेतकऱ्याचे विशय आपूण धडाडीन मांडू शकता आनी तो क्लियरय करून घेता मांडटाय बीन आनी मांडटाय बी. अशें नेतृत्व ना न्ही गोंयांत. तें दुर्दैव आमचें. आतां लिगल दुसरो विशय मायनिंगाचो जर सिदादी गोवाचे सुप्रीम कोर्टांतच जाल्लें ऑर्डर बरोबर की ना ताजें स्टेटीन एमेंडमेंट करून क्लियर करून आनी ती मॅटर सुप्रीम कोर्टान वचून क्लियर जावना. हांगा तशें कित्याक बील ना. हांगा सुद्दां सुप्रीम कोर्टान जें सांगलां तुमकां अजून दिसता की व्हडली कॉर्पोरेशन हय जिंदाल किंवा अदानी हांचो गोंयच्या मायनीचे दोळा आसा हें 100%. नाजाल्यार हो परिस्थिती येवची नाशिल्ली. सुप्रीम कोर्टान जेन्ना केस उबी रावली तेन्ना आमचो स्टेट गव्हर्मेंटाचो जो एडवोकेट आसा ताणें सांगलें आय डोंट हॅव टू से एनीथींग आय डोंट हॅव एनी इंस्ट्रक्शन्स. केस भायर वचपाक कारण अर्दें कारण जें आसा तें हें आसा रिजन. नाजाल्यार ही परिस्थिती येवचीच नाशिल्ली. बरो हे दिसता गोंयच्यो भायल्यो मायनिंग कंपन्यांच्यो लॉबी आज गोंयांत भितर हे सगळी लिजां हातासपा खातीर टोपून बसल्यात. परिस्थिती पळयल्यार जाल्यार तशेंच दिसपाक लागला वातावरण कारण हे बीजेपी कडेन हँडल जायना अशें दिसपाक लागलें न्ही. ते कांयच इनिशिएटीव घेता अशें दिसना पळयलें जाल्यार आमी सगळ्यांनी जाल्यार म्हणजे कोणच तेंच्यांनी खरें म्हणल्यार इतलें धालों म्हणूंक जाय आशिल्लें. ते बापुती म्हणटा तशें 3 खासदार आहा तेंचे कडेन त्या 3 खासदारांक मेळोन MMDR एक्टान परत दुरुस्ती करपाक लायता आशिल्ली गोंया खातीर. कित्याक जालें ना हेच्या पयलीं जाला न्ही CRZ कायद्यान कितले फावटी दुरुस्ती जाल्या. हेच्या खातीर शेकां खातीर दुरुस्ती जाल्या पयलींची बांदकामां तांच्या दुरुस्ती जाल्या न्हू जाता स्पेशल केसीस म्हणून करूं येता. आनी हांगा आमी सेपरेट मागनात दुरुस्ती तेतूनच आमी करा. फक्त एकच म्हणटात की एक्झिस्टींग जो गोवा दमन अँड दीव मायनिंग कन्सेशन एबॉल्युशन एक्ट 1987 जो आसा जो आमचेर अन्यायकारक आसा कारण तातूंत 2 सेक्शन आशिल्ले.
एक सेक्शन 22 आशिल्लें ज्यो लेवी कलेक्ट करपाचे आशिल्ले त्यो लेवी कलेक्ट करपाचे सेक्शन फ्रॉम 61 आशिल्ले एक्चुअली हे सेक्शन 2 कित्याक येयलें तांकां पावर जाय आशिल्ले फाटल्यान लेवी कलेक्ट करपा खातीर म्हणून ते सेक्शन 2 येयले नाल्यार सेक्शन 2 घालपाची गरजच नाशिल्ली पूण ते सेक्शन 22 क्वेश जालें सुप्रीम कोर्टान भायर मारलें आनी तातूंत त्या जजमेंटान म्हटलें की बाबा तुमी लेवी जी आसा ती रिट्रोस्पेक्टीव करूं शकना आनी खंयचोच कायदो हो रिट्रोस्पेक्टीव आसूं शकना प्रॉस्पेक्टीव आसूं शकना बरोबर. जर हे म्हणणें आसा जाल्यार हेच आमचें म्हणणें आसा आमी 87 करा म्हणटा आमी तुमकां खंय कायदो दुरुस्ती कर म्हूण सांगता बरोबर जो कायदो तुम्ही केला नॅचरल जस्टिस दिया दियात हो इतलोच विषय आमचो आणि इतले साधे जर ह्या सरकारा कडेन जायना दोन्ही कडेन बीजेपी आसूं सरकार जाल्यार ते सरकार चलोवपाचे लायक तांचे राजीनामा दिवपाचो आनी घरा बसपाचें आणि यांच्यानी इतकी वर्सां फटयले फाटले 5-6 वर्सां आज करता घरा बसपाचें सगळ्यांनी सुनील एक गजाल म्हाका सांगात फाल्यां ताणें प्रायवेट मेंबर्स हाजो बिलाचो विशय काडला तुमी काँग्रेस तुमचे वटेच्यान तुमचे खासदाराक सांगून हो विशय प्रायवेट मेंबर्स बील म्हणून फाल्यां लोकसभेच्या अधिवेशना भितर घालपाक शकतात पळय तातूंत तेणी उत्तर दिवच्या पयलीं हांव तुका बरें सांगात तातूंत सहमत हांव कित्याक ना जाल्यार आमी ते प्रयत्न करता आशिल्ले आमी एज ए GMPF आमकां खंयचीच पॉलिटिकल सगळ्यो पॉलिटिकल आमच्यो बरोबर पूण प्रश्न असो येतलो की तेंच्यांनी जर प्रायवेट बील घातलें जाल्यार ते काँग्रेसीन घातला म्हणून ते करपाचें ना असो विशय येतलो. लोकांच्या पोटा परस राजकारणच महत्वाचें आसा होच विशय आसा सुनील तर म्हाका दिसता तुवें आतां जें विचारलां जेन्ना आमचे पार्टीन हे गजालीचेर क्लियर स्टँड घेतला जाल्यार फाल्यां जर कितेंय करपाची परिस्थिती आयली जाल्यार काँग्रेस पार्टी हें करपाक फाटल्यान खंयच सरची ना अशें म्हाका दिसता पूण जशें गांवकर बाबान सांगलां तशें हें जर केलें जाल्यार फाल्यां हे बीजेपीचेच म्हणटले ना हें तुमी काँग्रेसी कडल्यान करून घेतलें म्हणून आमी करूंक ना म्हणटले आमच्या लिडरांनी हें एग्जाम्पल दितलें कित्याक तांचे कडेन आज ते स्वता सामके कंप्लिटली फेल जाल्या हें सिट्युएशन हाताळपाक खंय तरी पळवाट जाय आनी तांकां खंय तरी एक्झीट जाय म्हणून हें करप वील गिव देम अनदर न्यू एक्सक्यूज बिल सरकारा वटेच्यानच आयल्यार बरें किंवा एक्सपोज जाल्यार तशेंच एक्सपोज जाल्यार बरें एक्सपोज जावपाचो हांगा राजकारण करपाचो आनी कोणाक एक्सपोज करपाचो प्रश्नूच येना हांगा ते सगळे तांचे देवला आनी कांय तांचे आनी काडपाचें उरूंक ना ते स्वता एक्सपोज जाल्या आनी कितें तांचें काडपाचें उरलां की आज कित्याक तांचो स्पोक्सपर्सन येवंक ना तांकां कोण रिप्रेझेंट करपी मनीस मायनिंगाचे सामको ज्वलंत इशू हांगा गोंयचे आमचे भुमिपुत्र दिल्ली गेल्या प्रोटेस्ट करपाक गोंयांत जेन्ना भाजपाचें सरकार आसा सेंटराक जेन्ना भाजपाचें सरकार आसा तेन्ना गोंयचे भुमिपुत्रांक जर वचून दिल्ली मार्च करचो पडटा जाल्यार म्हाका दिसता ते गोंयचे तिनूय खासदारांचो आनी गोंयचे सरकाराचो आनी हे पार्टेचो जी रुलिंगान आसा हो तांचो डिफीट आसा. पुजा म्हाका एक गजाल सांगात दिल्ली जेन्ना आतां वचून तुमी आंदोलन करतले तुमी कितें साध्य करपाक पळयता आमी फक्त हायलायट करपाचो प्रयत्न करतात की आमचेर हो अन्याय जाल्लो आसा आनी हो अन्याय आमचो दूर करचो पार्लमेंट सेशनाचेर फर्स्ट 3 days जे आसा तो आमी करपाचे आनी थंय तुमचे बरोबर बसपाक गोंयचे तिनी खासदार बी आयले आमी सगळ्यांक आपयल्यात हय सगळ्या पार्टीक आपयल्यात शिवसेनेकय आपयल्यात काँग्रेसीकय आपयल्यात मागीर NCPकय ना आपयल्यात तुमकां कितें दिसता तिनी खासदारांनी येवन आंदोलन करचें काय विधान संसदे भितर काम करचें आमची अपेक्षा इतली आशिल्ली की ते 11 तारखे पयलीं हेंच्यांनी बाबा आमी एमेंडमेंट हाडटा म्हणून जरी आमकां जरी सांगलेलें जाल्यार सफिशियंट आशिल्लें आमचो प्रयत्न ते डेमॉन्स्ट्रेशन म्हणजे तुम्ही डेमॉन्स्ट्रेशन करप अगेन्स्ट आपले पार्टी हे खंय तरी विचित्र दिसता कारण अशें आसा की तुम्ही सॉर्ट आउट करपा जाय इश्यू आनी तुमीच डेमॉन्स्ट्रेशन करता तुमचेच पार्टी अगेन्स्ट असो तो विशय जातलो. एक गजाल सांगा म्हाका की श्रीपाद भाऊन सांगलें की फायल प्रायम मिनिस्टर्स ऑफिसा भितर पावला म्हणून म्हळ्यार तुमी म्हणटात की मायन्स मिनिस्ट्री भितर आसा भाऊ म्हणटा की प्रायम मिनिस्टर ऑफिसा पावला लोकांनी खरें कितें धरपाचें पळय म्हाजें मिटींग प्रायम मिनिस्टर ऑफिसाचो सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी शर्मा आसा तेजे कडेन जाली ताका हांवें स्पश्ट विचारलें की बाबा फायल आमची पावल्याचें आमकां कोणी इन्फॉर्मेशन दिलां तर तें आमी व्हेरिफिकेशन करपाक येयलां त्या वेळार ताणें सांगलें की आमच्या कडेन आपल्या कडेन फायल पावल्ली ना हें ताणें सांगलें. आतां ताणें हें दुसरें सांगलें की म्हाका ताणें प्रश्न वेगळो केलो की म्हाका म्हणपाक की गोंयच्यो मायनी आनी बाकीच्या देशांतल्यो मायनी तुमी फरक कित्याक करतात ऑप्शन जाल्यार सगळे कडेन ऑप्शन जावपाक जाय. मागीर ताका हांवें सगळें एक्सप्लेन केलें वॉट इज गोवा दमन एंड ड्यू कन्सेशन आमची केन्ना लिजांत नाशिल्ली आमची कन्सेशन आनी ते मिटिंगेंत होय आशिल्लो विनय तेंडुलकर प्रेजेंट आशिल्लो आनी ताणेंच मिटींग अरेंज केल्ली ती तर त्या वेळार ताका एक्सप्लेन करून सांगलें तर त्या वेळार तो सांगता की आमकां खबरच नाही म्हणून बेजीक गजाली तांची कानार कोणें घाल्ल्योच ना अशें तो दिसा पर्यंत विनय बरोबर आसा म्हाज्या आनी हेज गिवन मी एटलिस्ट 20 minutes तांचे कानार कोणें घाले हो विशय म्हणून हांव म्हणटा न्ही की हो विशय ज्या पद्दतीन वयर मांडपाक जाय त्या पद्दतीन विशय मांडूंक ना म्हणून हे प्रॉब्लेम आसा
आणि काही आमचे फ्रेंड सर्कल जे माझ्या कोण पयलींपासूनचे आसत त्यांच्याकडे मिनिस्ट्री लेवलाचेर मेळ्ळे तेंच्यांनी आमकां कितें सांगलें की कोणी तरी हो विशय सारको प्रायम मिनिस्टराच्या हातून ब्रीफ करपाक जाय मांडपाक जाय. हांगातली परिस्थिती आणि ती परिस्थिती वेगळी आसा हें कोणी तरी स्पश्टपणे सांगपाक जाय. आनी ताणें एकट्यान तर म्हाका सजेस्ट केलें अशें की तुवें थंय आसपाक जाय प्रेजेंट त्या डेलिगेशन एक प्रायम मिनिस्टरा कडेन मिटींग अरेंज करात आनी ते मिटिंगेन ऑल पार्टी सुद्दां केल्यार जाता कोण तरी मनीस सारकें सांगपी जाय. जाय. पण बाब हाजो भाजपाचेर राजकीय कितें परिणाम जावपाक शकता जर अशेंच उरलें जाल्यार परिस्थिती? अशी परिस्थिती उरलेल्या येता लोकसभेकूच दिसतलें न्ही. आतां जो लोकांचो जो हे आसा राग जो आसा तो येता लोकसभा इलेक्शनाक दिसतलो बीजेपीक 100% दिसतलो. इतकेच न्ही इवन डिझॉल्युशन फाल्यां जालें आनी कितें जर परत रिइलेक्शन जालें तरी सुद्दां बीजेपीक हेजो दणको बसतलो. सो लोकांची काँग्रेसी कडेन अपेक्षा आसात. आर यू or do you think that Congress is doing enough to live up to people's expectation? Definitely, Congress is doing everything and anything that Congress should do and Congress can do. कित्याक हो वेळ असो आसा की हो करो या मरो म्हणटा पळय तसो वेळ आसा. हो टायम जर आज हातांतल्यान गेलो जाल्यार म्हाका दिसता हांगा मायनिंगाचोच न्हय आनी मायनिंगा बरोबर कितलोसोच जो फॉल आवट जातलो तो गोंयच्या इकॉनॉमीचेर जातलो, गोंयचे सोशियो कल्चरल फॅब्रीक जें आसा सगळ्यांचेर येतलो. कित्याक इतले लोक एका झटक्यान बेकार जावप आनी ते तशे बेकार उरप खूब तेंपाक हें म्हाका दिसता राज्याचे आरोग्याक बरें आसचें ना. म्हाका लास्ट पदी सांगात जर कांय जालें ना तुमची नेक्स्ट भुमिका कितें? आमी सगळे वचून जे आमदार आसात तेंच्या घरा कडेन सगळे वचपाचें ठरयलां आनी आमचे जे डिपेंडंट आसा मागीर ते कोणूय आसूं तेंचो तुमी पगार चालू करा. मायनी केन्ना चालू करपाचें तुमी ठरया पूण आमचो जो पगार आसा जो पर्यंत मायनी सुरू जायना तो पर्यंत सरकारान आमकां पगार दिवचो ही आमची भुमिका आसतली आनी प्रत्येक आमदाराच्या घरा कडेन वचून आमी बसपाची तयारी करतले. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता विशय खूब डिटेलान भितर लोकां मुखार गेला. परत एकदां सांगता म्हाका खंयच ही डिबेट एकतर्फी करपाची नाशिल्ली. म्हाका हांगा भारतीय जनता पार्टीचो रिप्रेझेंटेटीव जाय आशिल्लो आनी म्हणून आमी फाटले 2 दीस तांकां जितली जाणांक आमी वळखता तितले जाणां फोन मारले की तुमचो रिप्रेझेंटेटीव हांगा धाडचो म्हूण. लास्ट मेरेन कोणाचेंच कन्फर्मेशन आयलें ना. जे कांय जाण उलयताले तांच्या एकूण मुडा वेल्यान कळ्ळें की हांगा येवन उलोवपा सारकें कांय ना आनी कांय जाण सद्या उलोवपाक सोदनात म्हणून. त्यामुळे खंयच एकतर्फी डिबेट करपाची हांगा आमचो हेतू नाशिल्लो पूण जें डिस्कशन जालां म्हाका दिसता तें खूब वास्तववादी जालां आनी हें सत्य जनते मुखार वचप गरजेचें आशिल्लें. तुमी आयले तें इतले बरे तरेन मांडलें. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.